सान आंतोनीच्या 11व्या दिसाच्या नोवेनाक तुमकां आनी आयचे प्रधान याजक मानादिक बाब अँथोनी क्लॅनी डिसोजा निर्देशक ग्लॅडसम होम हांकां माया मोगाचो स्वागत. आयचो संदेश अर्गा होगळापाचे मागणे सर्व बंदडेतावन सुटका दिता. आज आमी सर्व रितीच्या कैद्यां खातीर मागया. चडकन रागाच्या मोसराच्या दुबावेचे बंदडेतावन सुटका मेळोवंक मागया. उबे रावन गावया प्रवेश गीत. Saiso संभ्रमासो प्रियतेवा प्रसून गावसो आमचे ताने उतर्या फुर्ते देण्यासो उगदास काढून उपकार पावडून नरकां दिसो. सैसो संभ्रमासो प्रियतेवा प्रसून गावसो आमचे ताणे उतर्या फुर्ते देण्यासो उगदास काढून उपकार पावडून नरकां दिसो. एका मोना कालत्या काळसा या सर्पापासून वैसर झाल्या जेजू नावान भेटूंक बलिदा दैवी कुत्रांची विसफोडच्या सैसो संभ्रमासो त्रिदेवा भरसून गावसो आमचे ताणे उतर्या फुर्ते देण्यासो उगदास काढून उपकार पावडून नरकां दिसो. ह्या मिसची तेसवा एपर्या आसात म्हणल्यार सर उपकारां खातीर अर्गा मिस दितात. अँटनी डिसोजा, विक्टर मॉली मोंतेरो, तशेंच स्पेशल इंटेन्शना खातीर तेसावां खातीर मिस दितात. ओलिविया नोलेम रोजारियो ह्या सर तेसावां खातीर मागता आसतना आमची तेसावां ह्या मिसच्या बलिदाना वेळार भेटोवन दिवया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भावनांनी बहिणीनो आणि सांत आंतोनीच्या भक्तिकानो नोवेनाचो 11वो दीस अर्गा होगळापाचे मागणे बंदडेतावन सुटका दिता आणि विशेष करून आमी आज कैद्यां खातीर मागता. येवकरिस्ताचें बलिदान सुटकेचें बलिदान, येवकरिस्ताचें बलिदान, अर्गां होगळापाचें बलिदान. ह्या येवकरिस्ता वेळार सोम्या जेजूचे कश्ट मरण आनी पुनर्जिवानपण आमी नियाळून आमच्या जिविताक गरज आसची सुटका आनी परत देवाची भुरगीं जावंक आमकां प्रेरण आनी सकत मेळटा. तर हे मिसाचें बलिदान आमी ह्या गरजां खातीर भेटयत आसतना आमच्या जिवितांत कसली बंदड आसा, खंयच्या बांदपासांत आमी आसाव, खंयच्या रितीचे रेवड आमकां आसात, खंयच्या रितीच्या सांकळींनी आमकां बांदून घालां, हें सगळें आमी सोम्याक समर्पिया. कित्याक सोम्यान म्हळां म्हजे लागीं येया, हांव तुमचें जूं हाळू करता, हांव खालत्या आनी बोळ्या काळजाचो. देखून ह्या मिसाच्या बलिदाना मुखांत्र सगळे आमचे कश्ट, आमचे बेजाराय, आमचे लागीं आसलेले बंदड भेटोवन दिवया आनी आमच्या मुखल्या जिविताक गरज आसची कृपा आनी सकत ताचे तावन आमी मागून घेवया. जर आमच्या सालत्या जिवितांत त्या सोम्या लागीं येवन त्या सोम्याची सकत स्विकार करूंक आनी परत ताची भुरगीं जावंक आमी सलवल्या जाल्यार, पाटी उरलेल्या जाल्यार, शेळेल्या जाल्यार तेच देवतावन आनी एकामेकातावन बक्षाने मागया. हे मिसाचें बलिदान पवित्र रितीन भेटोवच्याक आमच्या पथकाची आमी दूख धरया. आमी पातकी म्हणून वळखून घेवन सांगता म्हणया.
हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सरून सांगता मनान चिंतून तोंडान उत्सारून वायट दारून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासत भाग्य सदां सांगवार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो तुजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनाते करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां ससनाच्या जिविताक पावो प्रार्थुया देवा आमच्या सर्गींच्या बापा तूं भावार्थ्यांचो उजवाड आनी आत्म्यांचो गवळी तुज्या शेळयांक उतरान सरो आनी देखीन सोलोंक भाग्यवंत आंतोनेक पवित्र सभेक तुवें दिलोय ताच्यो विनवणेन ताणें उतरान शिकयलो तो भावार्थ सांबाळूं आनी देखीन दाखयली ती वाट धरूंक आमकां फावो कर आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप तशें आसता एक दीस आमी मागणेचे सुवातेक वता आसतना बळमे सांगतलो भूत लागलेलें एक गुलाम चेडू आमकां वाटेर मेळ्ळें बळमे सांगून आपल्या धन्यांक तें जायतो दुडू जोडून दितलें तें चेडू पावलाची आनी आमची पाट धरनस आयलें आनी भोब मारीत म्हणा लागलें हे मनीस परमोन्नत देवाचे सेवक ते तुमकां सडवणेची वाट परगट करतात सबार दीस पर्यंत ताणें अशेंच केलें शेकी पावल इतलो विरार जालो की पाठींक घुंवन ताणें भुताक म्हळें जेजू क्रिस्ताचे नांवी हांव तुका फरमायतां ती चेतावन भायर सर आनी ते घडये तो भूत भायर गेलो पूण त्या चेडवा निमती आनीक दुडू जोबोंचो संदर्भ सुकलो तें पळोवन ताच्या धन्यांनी पावलाक आनी सिलासाक तांणी धर्न नितीसभेच्या अधिकाऱ्या हात हुजीर ओडून व्हेलें थंय तांचे ताबेन कर्ण ते तांकां म्हणाले हे मनीस जुदेव आनी ते आमच्या शारांत कठीण असमाधान उपसयतात आनी आमी रोमी नागरिकांनी मानून घेवंक वा पाळूंक नूज जाल्ल्यो तसल्यो रिती रिवाजी ते शिकयतात लोकय तांकां सांगाता मेळोवन तांचे गुन्यांव मांडी लागलो अधिकाऱ्यांनी पावलाची आनी सिलासाची आंग वस्तुरां पिंजून काडयली आनी तांकां रोतांनी मारूंक लायलें तांकां सबार मार मारतस तांणी तांकां बंदेंत घालें आनी 17 तांचो पारो करूंक बंदेच्या अधिकाऱ्याक हुकूम दिली तसली हुकूम मेळटस ताणें तांकां बंदेच्या भितरल्या कुडांत चेपलें आनी तांच्या पांयांक कोडे घाले सुमार मध्यान रातीर पावल आनी सिलास मागणें करीत देवाची स्तुती गावन आसले हेर बंदिवान कान दिवन तांकां आयकताले तेदवां एकाच एक कठीण भूंयकांपणी जाली आनी बंदेच्या सालाची बुन्याद हाल्ली तक्षणच दारवाटे सकड उक्ते जाले आनी बंदिवानाच्यो सांखल्यो तुटून पडल्यो बंदे सालाचो अधिकारी नितींतलो उठलो
आणि बंदेसालेचे दारवाटे उक्ते जाल्ले असलेले पळवून बंदिवान सकट सुकून धांवल्यात म्हूण चिंतूंक लागलो. देखून आपली तालवार भायर काडून तो आपलो जीवघात करचार आसलो. तितल्यार पावलान व्हडल्या ताळ्यान बोब मारन म्हळें, तुज्या जिवाक बादाक कांय करिनाका, आमी सकड हांगास आसाव. बंदेसालाच्या अधिकाऱ्यान उजवाड हाडयलो आनी भितर धांवून तरतरून पावलाच्या आनी सिलासाच्या पांयांक पडलो. उपरांत तांकां भायर आपोवन हाडन तांचे लागीं ताणें विचारलें, मानेस्तानो, बाचाव जायचय जाल्यार हांवें कितें करीसय? तांणी म्हळें, सोम्या जेजूचेर भावार्थ दवर, तवळ तूं बाचाव जातलय, तुजें घराणेय बाचाव जातलें. उपरांत ताका आनी ताच्या घरच्या समेस्तांक तांणी देवाचें उतार परगट केलें. त्या रातीच्या वेळारच अधिकाऱ्यान तांकां व्हरून तांच्या माराचे गाय धुले आनी ताणें ताच्या सगळ्या घराण्यांक पवित्र घातलें. उपरांत पावलाक आनी सिलासाक आपल्या बिडाराक व्हरून ताणें जेवण वाडलें. आपणाक लाभलेल्या देवाच्या भावार्था खातीर तो आनी ताचे कुटुंब संतोशान भरलें. देवाचें उतर हे. विचित्र तुझी सगळी पृथ्वी तुझे मुखार सय पडता, तुझी वाखणी करता, तुझ्या नावाची गीत गायता. येया आणि देवाची कर्तव्या पळया, मनशा मुदे आमकां थटक करता तसली ताची कामां. तुमीच्या निवास्यानो देवाची मोठया. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
सर्वेस्पर तुमचे सव्वे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ अर्थ. महिमा तुका सोम्या. तवळ मरी म्हणा लागली, म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक गाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या थारोका थंय संतोशान उडता. कित्याक आपले किरकोळ चरणदासीचेर ताणें दया दिश्ट घाली. देखून ह्या फुडा सर्व संतती म्हाका सदैव म्हणून पासारतल्यो. कित्याक शक्तिवंतान म्हजे पासून विचित्र कामां केल्यांत भाग्यवंतू ताचें नांव. आपणाक बियेतल्यांचेर दाखयता तो काकुळतो. संततेतावन संतते पर्यान आपल्या बावळ्यान ताणें बळ दाखयलां. आपल्या काळजांत वडपण चिंतल्या गरव्यांक ताणें दुस्पाटायल्यात. पदवेदारांक उंच आसनातावन ताणें सकला घाल्यात आनी किरकोळ्यांक उंच उबारल्यात. बुकेल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यात आनी ग्रेस्तांक रित्या हातांनी फाटीं धाडल्यात. आमच्या पुर्वजांक दिल्ले बसवणेक ताणें पाळो दिलो आनी इस्रायलाक आपल्या साकराक तो आदार दिवन आयलो. उगडास ताणें दवरून दाखयली दया अब्राहमाक आनी ताच्या संततेक सदां काल. मरी 3 म्हयने एलिझाबेथी सांगात रावली. उपरांत आपल्या घरा फाटीं गेली. उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या डिग्रीचें शिकाप शिकता आसतना शास्त्र वा सायकॉलॉजी क्लासींत आमच्या शिक्षकीन आमच्या मुखार अशें विवरण केलें. तुमच्या जिवितांत कसलेंय एक कोडू घडीत आसा आनी तें कोडू घडीत आजुनूय तुमकां दोसता तें तुमी सांगीत म्हणाली. आनी तो वळू एकलें चेडू अशें उद्गारलें. हांव ल्हान आसतना मस्त हट करतली म्हणालें. आनी हांव हट केल्ल्यान म्हज्या माय बापाक, म्हज्या पाप्पा मम्मीक, म्हज्या डॅडी मम्मीक तें बरें लागनातलें. आनी एक दीस हांवें चड हट केलें देखून म्हज्या आवय बापायनी म्हाका वॉशरुमान वा टॉयलेटांत बंद केलें. हें घडीत म्हज्या दोळ्या मुखार आजुनूय आसा म्हणालें. आनी हें चिंतना म्हाका आजुनूय बें दिसता. कित्याक म्हज्या दोळ्यांक थंयसर काळोख आयिल्लो आनी म्हाका म्हजी सगळी कूड घामान भिजिल्ली. म्हज्या दोळ्यांक काळोख तशें पडुल्लो आनी हांव सगळीच भियोवन गेल्ली म्हणालें तें. म्हजें घर एक जैल जालें त्या दीस म्हणालें. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांत जायतीं असलीं कोडू गडितां घडल्यांत जावंक पुरो आनी ह्या कोडू गडितां मुखांत्र एका रितीची बंदडी आमी अणभव केल्या जावंक पुरो. जावंक प्रस्तुत काळार जायते रितीची बंदड आमकां दोसता वा आसा. थोड्यांक मोबायल एक बंदड जालां जावंक पुरो आनी थोड्यांक तांची आवय बापूय, तरणाट्यांक थोडी तांची आवय बापूयच बंदड जालां जावंक पुरो आनी थोड्यांक तांचे इश्ट मंत्रीच एका रितीचे बांदपासाकारान जाल्यात जावंक पुरो. हेर थोड्यांक संवसाराची आशा, लेखावरती आशा बंदड जाला जावंक पुरो. थोड्यांक पयशे आस्त बदीक एक बंदड जालां जावंक पुरो. आनी ह्याच्या प्रस्तावनांत आमी आयकल्ले बरे, थोडे फावटी थोड्यांक राग, मोसोर, जिद्द, हागे हें सगळें थोड्यांक बंदड जालां जावंक पुरो. सारकें हें सगळें बंदड म्हणून आमी वोलावयेत. आनी ह्या जाल्या सगळ्या बंदड्यांत आमी वा हेर कोणी आसतना नीज अणभव कितें, अणभव कोडू आनी नीज उतरां कसलीं, उतरां दुरसोणेचीं. आनी ह्या वेळार आखांत भिरांत धूक
ना समाधान असमाधान हे सगळें आसलेंच. खंयच्याय रितीची बंदड जावंक पुरो मोगाचे न्हू तें एक आमकां संतोशाकारान जायना. खंयचे बंदपास आमकां समाधानाचे अणभोग आमकां दिनात. बगार हर एक बंदड आमकां कश्टाचो अणभोग दिता. जर पवित्र पुस्तक आमी उक्तो केलो जाल्यार आमकां दानियल प्रवादीचें पुस्तक 3रो अध्याय थंयसर आमकां ह्या बंदपासा वेळार संतोष अणभोग केल्ले, बंदपासा वेळार समाधान अणभोग केल्ले, बंदपासा वेळार देवाकच अणभोग केल्ले एक गडीत आसा. आनी तें गडीत अणभोग केल्ले ते एक व्यक्ती जावन आसात आबेद, शेद्रेक आनी अबिदनेगो हे ते एक जण. आनी ह्या तेगांनी तांच्या जिवितांत ह्या संतोषा ह्या बंदपासा वेळार संतोष तांणी अणभोग केलो. ह्या तेगांनी कितें केलें? नेबुकदनेझर रायान तांकां ताच्या देवाक आनी भांगराच्या ताच्याच मुर्तीक आराधन करूंक सांगिल्लें. आनी हें आराधन करूंक ते फाटीन सरले. आनी तो राय म्हणालो ताणें तांकां परमान वाजलें तांकां तेगांयक उज्याच्या आकट्यान घालून लासी जाय म्हणून. आनी ह्या वेळार तांणी देवाक उलो मारलो. सदैव जावं देवाचें नांव, महिमेवंत देवाचें नांव म्हूण सांगून देवाक तांणी उलो मारलो. आनी देवाचीच तांणी त्या वेळार स्तुती गायली. ह्या बंदडे वेळार ह्या बंदपासा वेळार तांणी होगलापाचें मागणें देवाक भेटयलें. आनी नेबुकदनेझर रायान कितें पळयलें? थंयसर तेगांक ताणें पळोवना, बगार 6 जाणांक पळयलें. आनी 6 तो जावन आसलो ताका दिश्टेक पडलें मनशा पुता बरी, म्हणजे देवाचेंच हजरपण. आनी त्या नंतर ह्या तेगांयनी देवाची स्तुती गायली. जें कितें देवान रचलां त्या सगळ्या नांवां वापरून तांणी देवाची स्तुती गायली. आनी तांकां थंयसर बंदडे तावन एका रितीची सुटका तांकां अणभोग तांणी केली. हे आमकां पवित्र पुस्तकांत वाचूंक मेळचें. आयले वारस आमच्या समाजांत देवादीन जाल्लो एक भाग्यवंत याजक बाब स्टॅन स्वामी आदिवासींच्या जनांगा खातीर तांच्या हक्कां खातीर तो झुजलो. आनी ताका बंदेंत घाल्ल्या वेळार ताणें म्हणलें तें एक उतर, द केज बर्ड कॅन स्टील सिंग. कैद केल्लें वा गुडांत घाल्लें सुकणें आणकी गायता. ताणें ताचो होराट ताचे विरोधपण ताणें रावूंक ना. बंदन गेल्यार ताणें बरोवंक सुरू केल्लें. विरोधपण ताणें दाखयलें सता खातीर, निती खातीर आनी त्या आदिवासींच्या सुटके खातीर आनी हक्कां खातीर. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, ह्या बंदपासा वेळार, ह्या कश्टा वेळार, ह्या सांकळींनी आमकां रेवड घाल्ल्या वेळार कोण निजायकी होगळापाचें मागणें म्हणूंक शकता? निजायकी कितें आमच्या तोंडांत येता? दुर्सोणें, थोडे फावटी गाळी, थोडे फावटी शिराप, थोडे फावटी दोळ्यान दुकां. पूण होगळापाचें मागणें कोण म्हणटा मोगाच्यानो? ज्या मनशाक देवातें संबंध आसा, जो मनीस देवाच्या हजरपणांत आसा आनी जो मनीस देवाचें हजरपण सदांच अणभोग करता, तो मनीस मात्र बंदेच्या वेळार, कश्टांच्या वेळार होगळापाचें मागणें मात्र म्हणूंक शकता. सिरील जॉन म्हणलो करेजमातीक एक सांदो, एक त्या करेजमातीक पंगडाचो सांदो, ताच्या एका बरोवपांत अशें लिखता, म्हाका देवातावन बरेपण मेळटना मात्र हांव अर्ग होगळाप दितलो. पूण एक दीस हांव ध्यानांत आसतना म्हाका अशें एक चिंता पायलें की म्हाका कश्ट येतना, पिडा शिडा येतना, अन्याय जातना हांवें देवाक होगळाप दी जाय म्हणून. आनी तो मुखार मुंदरून म्हणटा, हांवें म्हजेर असले कश्ट येतना देवाक हांवें होगळाप दिवंक सुरू केलें. म्हाका थाप आयिल्ल्या वेळार, म्हज्या बायलेक थाप आयिल्ल्या वेळार, म्हज्या कुटुंबांत पिडा शिडा आयिल्ल्या वेळार, म्हजे विरोध दुसऱ्यांनी अपप्रचार केल्ल्या वेळार
हांवें दिंबी घालून हात वयर करून देवाक होगळाप दिलें म्हणटा. आमकां कशें करूंक मस्त कश्ट. आमकां न्ही जाय की आमचें नांव पाड करता आसतना वा आमकां कश्ट विघ्न आडवरां येताना आमी हात वयर करून देवाची ससाय मागता. तें स्वाभावीक. पूण आज आमकां आयची सगळी देवस्तुती कश्टां वेळारय आमी देवाक उलो मारतना, बंदडे वेळार आमी देवाक लागीं सरून त्या बंदडे खातीर देवाक आमी अर्गां होगळप दिताना तो आमच्या मोदेगात येता आनी ताच्या हाजरपणान आमकां भरता आनी तो आमकां नीज सोडका दिता म्हणून आयची वाचपां आमकां धर म्हणून दाखयतात. आयच्या सुवार्थेंत आमी आयकल्लें मोरयेचें स्तुती गायन आनी थंयसर मोरी आपूण चरणदर्शी म्हणून वळखून घेता. कोण मोगाच्यान अर्गां होगळाप दिता. अर्गां होगळाप केवल एक वोंटाची स्तुती न्हय. जेन्ना अर्गां होगळाप एक वोंटाची स्तुती जाता तो वेळ आमकां आमच्या सोम्याचें हाजरपण आमकां अणभव करूंक मेळना. तो वेळ आमकां बोब मात्र आयकता. देखून आमी ते वेळ म्हणूंक शकता ते थंयसर वचून हात घालून हात वयर करून बोब मारतात म्हणून. जर भावार्थान बरवशान आमी देवाक ताचें हाजरपण वळखून घेवन आमी ताका आमी अर्गां दिता तो वेळ अर्गां होगळापाचें मागणें संतोशाचें मागणें जावन बदलता, उल्हासाचें मागणें जावन बदलता. हें पयलें. दुसऱ्यान आमी अर्गां होगळाप दिताना देवाक आमी पयलो जागो दिता आनी आमी अस्कत म्हणून वळखून घेता. देवा तुजे मुखार हांव अस्कत, हांव दिंब्यांनी आसा. जें कितें तूं म्हाका दिताय तें हांव स्विकार करता. म्हज्यान कितेंच करूंक जायना. सगळें तुवेंच केलां देवा म्हूण सांगून हांव सगळो म्हजो हारभार सगळें देवान केल्लें बरेंपण हांव वाखणटा आनी देवाक अर्गां होगळाप दिता. आनी मोरी तशेंच म्हणूंक लागली. आपूण किरकोळ चरणदर्शी तिणें म्हळें आनी देवान तिच्या जिवितांत केल्लें जायतीं विस्मितां ती अणभव वळखून घेतलें. आनी कित्या पासो तो मोरये लागीं मोरयेचें जिवीत दुबळिकायेचें जिवीत, दुबळिकायेचें एक बंदड तिचें तें आसलें म्हूण येता. आनी एलिझाबेथ तें आसली एक बंदड, वांजडीपणाची बंदड. आनी ही बंदड ती पळयता आनी ह्या बंदडे वेळार देवान कशें तांचेर बेसांव घालें, देवान कशें तांकां सांगात दिलो ती पळयता आनी देवाक ती होगळाप दिता. धर्मकाच्या भावान आनी भयणीनो, कशें पावल आनी सिलास बंदडे वेळार देवाक तांणी होगळाप दिलें आनी कश्यो तांच्यो सांखल्यो तुटोवन पडल्यो आनी तांणी देवाक होगळाप दिलें गे. आमी आमच्या चलत्या जिवितांत तेच बरी होगळाप दिवंक आमी प्रयत्न करया. तें करीजे जाल्यार पयल्यान पयलें म्हजें थंय एक कसली बंदड आसा म्हूण हांवें सोदून काडूंक जाय. दोन रितीच्यो बंदड्यो आसात. एक भायर दिसची एक्सटर्नल आनी एक दिसनातली इंटर्नल. भायर दिसची जावंक पुरो कोर्टांत जैलांत आसचे, कुणी केल्ले, हल्लो केल्ले, मादक द्रव्यांचो व्यापार केल्ले, असले पूर आमकां बंदड आमकां दोळ्यांक दिश्टेक पडटात. पूण दिश्टेक पडनातल्यो बंदड आसा मोगाचे न्हू, ते आमकां मात्र कळीत आसात. आनी जर ह्या बंदडेतावन आमकां भायर येवंक जाय, आमी न्ही जाय की आसतावन त्या सोम्या हुजीर दिंबी घालून हात वयर घालून आमी अर्गां होगळापाचें मागणें आमी सुरू करूंक जाय. आनी त्या वेळार आमकां बेगीनच ह्या कश्टांतून भायर येवंक साध्य जाता. जें कितें एक्सटर्नल भायल्यो कितें बंदडे आसात ताका एक वेळ घडी आसा आनी ती वेळ घडी मुगदल्यांच ते बंदडेतावन सुटका मेळटा. पूण आंतरीक कितें बांदपास आसा तें तातूंत आमी भायर येजे जाल्यार आमकां पवित्रत्म्याची गरज जाय आनी त्रियेक देवाचो सांगात जाय. देखून हें देवाचें उतर. तशेंच आमी करचें अर्गां होगळापाचें मागणें हाका एक प्रेरण आनी पुरक जावन आसा. येवकरिस्ताचें बलिदान आमकां परत हेंच अर्गां बलिदान आमकां होगळापाचें मागणें म्हणून आनी बांदपासांतावन भायर येवंक आमकां आदार. तिस जेजूची कूड आनी रगत आमकां अर्गां होगळाप दिवंक आनी आमच्या बांदपासांतावन भायर येवंक आमकां प्रेरण आनी आमकां बळ. देखून तेच जेजू लागीं आमी मागया आमच्या बांदपासांतावन भायर येवन सुडका मेळच्याक, देवाचीं भुरगीं जावन जियोवच्याक. आमकां देवान रचलां बचाव जावंक, ताचीं भुरगीं जावन जियोवंक, खंयच्याय रितीच्या बांदपासांत रावोंक न्हय. देखून त्याच जेजूचो आदार आनी कृपा मागया. आमच्या चलत्या जिवितांत सुडका आमी जोडया. देवाचीं भुरगीं जावन सदांच देवाक अर्गां होगळाप दिवन आमी ताचीं भुरगीं जावन
एक दीस ताचे सांगाता तेंच अर्गां होगळपाचें मागणें रूप रूप ताका पळोवन गावूंक त्या सुदेव आमकां आदार आनी प्रेरण दिवं म्हणून आमी सदांच मागया. आमेन. देव जावन आसा आमचो रचणार. आमच्या भुरग्यांची मागणी तो आयकता. भावार्थान आनी बरवशान आमची मागणी बापाक आमी भेटोवया. सर्गींच्या बापा, सगळ्या पयस सभेन सदां सर्ग आनी होगळा दिवंक फावो कर म्हूण मागता. बापा आमकां कृपा दी. बापा आमकां कृपा दी. सरस्परा, भारत आमच्या राष्ट्रान तुज्या नांवाक होगलीक मेळोवंक फावो कर म्हूण मागता. बापा आमकां कृपा दी. मोगाळा बापा, मंगळूर आमच्या दियेसेजीन सर्वांक खरी सुटका मेळच्या खातीर तुज्या नांवाक होगलाब स्तुती करूंक शिकय म्हूण मागता. बापा आमकां कृपा दी. कुटुंबा जिवितान पती पतीन रागाचे, दुबावाचे, स्वार्थाचे आपण कैदी म्हूण वळखून तुज्या नांवार अर्गां स्तुती कर सुटका जोडूंक पवित्र आत्म्याचे बळ दी म्हूण मागता. बापा आमकां कृपा दी. बापा, कश्टा दुखा सलवनी निराशपणा वेळार तुका अर्गां स्तुती करची कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमकां कृपा दी. अर्गां स्तुती मागण्याचो एक प्रमुख भाग म्हूण वळखून गितां गायनांनी व्हडा ताळ्यान तुका नावाडूंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमकां कृपा दी. आमच्या वैयक्तीक गरजां पासत आमी मागया. आमच्या भुरग्यांचें शिकाप, युवा जनांचो फुडार, आमची वैयक्तीक योजना, कुटुंबाची योजना, परगांवांत वावुरच्या आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक सर्वां पासत आमी मागया. बापा, ही मागणी खालतेपणान आमी तुका भेटयता. ती ती स्विकारसे आनी आमचेर तुजें बेसांव घाल. क्रिस्त आमच्या सुमिया मारिफात. आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें सावन मागात. सर पदवेदार आनी भवर्त्या देवा, तुज्या भाग्यवंताच्या उगडासाक हो यज्ञ समर्पण तुजें तोरपण आमी वळखून घेता आनी तुजे मुखार सर पडून तुका उलो मारता. आमच्या गवळ्या काल तुज्या मोगांत जियेवन सासनाची सडवण जोडूंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नव्वे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां बारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया.
सर्वेस पुरा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो भाग्यवंत आंतोणी तुझ्या भक्ताच्या मनाक हो दीस संभ्रमूंक तुझ्या पवित्र सभेक तूं फावो करताय ताचे पुण्यवंत जिवीत आमकां धैर्य दिता ताची शिकोण आमचे गिन्यान उजवाडायता ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय देखून देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता तुझ्या वैभवात सर्वेच पोराचे नावी येतात जय सगळी दुखाचे सगळी दुखाचे सगळी दुखाचे बापा करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून हिंद आनी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव सावती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच परीन जवान जातच ताणें खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी ससणे करराचें हें रगत पातकाचें बॉक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत हें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात Bavarta sagut pergetuya Sonia Jesu tuje Ami samarata Tuje punarjiwan Ami pergata Tuja yenya Somya Jesu Ami latreka बापा जेजूच्या मरणासो पुनर्जिवांतपणा स्वामी भक्तीपणे उगडास करतांव आनी हो जिविताचो वंडो आनी सडवणेचे काल्स तुका समर्पितांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी सुमेस्तां पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेस उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा पेद्रो पावलो आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या ह्या जाकी वर्गां बराबर तिका पृथ्वीमोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर तांकां तुजे इस्तगती मेल्ले सुमेस्तांक तुजे परसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव अहंकार मरये देवाचे माये संगती तिचो पती भगवान सुजे
भगवंतन मृता सांतांतोण आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां पाव कर. जेजू क्रिस्ताक तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपवना सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या ससना. आमेन आमेन आमेन. अर्गां होगळा पामुखांत्र सदांच आमी सुडका जोडच्याक सोम्यान शिकयले मागणे सांगता म्हणया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज काय तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दीस परतो ग्रास आजून कांदी. आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिव नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून या जिवितांचो वस्त आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सडवणदार जेजू क्रिस्ताचें येणे बरवशानत रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो. मोगाचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. कुर्सार मरोन पुनर्जीवन जावन आमकां सडवून दिलेली आनी हर एका बांद पसतावन आमकां सुडका दिवची. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणें लाभलेली आमी हर एकली सुभागी. सुम्या म्हणजे भितर येवचें म्हाका हवना तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली.
तुमची जबाब अर्गान तुका जेजूराया मुंड्या रुपार आमच्या काळजांत आयल्याक सर आमची पदकां बक्षिल्ल्याक सर्गींची देणी आडना आयल्याक जाके वाग दिल्लो संतोष आमकां दिल्ल्याक कंती बेजाराय वेळार आदार जाल्ल्याक अर्गां स्तुती करची कृपा दिल्ल्याक प्रार्थुया. सर पदवेदार देवा, तुवें आमकां दिल्ल्या पवित्र जेवणान आमी दोशी जाल्या. भाग्यवंत आंतोनीचे देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून तुजी सेवा सदां भक्तीन करूंक आनी मोगान आनी सुडसुडायन आमच्या भाव भयणीच्या गरजांक पावूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नव्वी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. वसून येयात क्रिस्ताचे शांतेन तुमकां धाडटा. देवाची वडकार. आज मिसचे बलिदान भेटवून प्रसंग दिल्ल्या मनादीक बाप आंतनी क्लॅनी डिसोजा क्लॅडसम होमाचे निर्देशक तांचो उपकार बावडता आनी तांच्या मिसां वावराक जैत मागता. आज सुमधुर गायन केला कॅथेड्रल रोझारियो पिर्गजीच्या क्वायरिस्तांनी मुखेलपण घेतला श्रीमंत अँटनी डिसिल्वा असो आनी हाच्या पंगडाचो उपकार बावडता. सांगातच देवस्तुतेंत वांटो घेतल्यांकी उपकार बावडता. आज नवेनाक आयिल्ल्या भक्तिकांक स्वीट्स दान दिलां.
एर्लिक सल्डाना कुलशेगर हांचो आमी उपकार बावडता. Dăria sanclintu formaita Anglia banglia beria pauta Gite sanglia da condita Kana muda buzvon darta Deva papa महिमाताच्या एकल्यास होता महिमा महिमा पवित्रत्म्या सदा अंकासना ससना. संत आंतोनीच्या मजतीनं उपकार मेळिल्ल्यानी अर्गां दिल्यांत 4 जाणांची पिडा गूण जाल्ल्या खातीर 7 जाणांक परिक्षेंत बरे मार्क्स मेळिल्ल्या खातीर 4 जाणांनी तांचें ऑपरेशन बऱ्या रितीन जाल्ल्या खातीर एकल्याचें प्रस्तुतपण बऱ्या रितीन जाल्ल्या खातीर दोगांक काम मेळिल्ल्या खातीर दोगांनी पियेवणें सोडुल्ल्या खातीर दोगांच्या मतीक समाधान मेळिल्ल्या खातीर तेगांच्यो चोरी जाल्ल्यो वस्तू फाटीं मेळिल्ल्या खातीर तेगांची भलायकी मेळिल्ल्या खातीर तेगांक अनवरांतलें राखल्या पासत एकल्याचें घरांत जाल्लें कार्य बऱ्या रितीन जाल्ल्या खातीर दोगांक नवें घर फावो जाल्ल्या खातीर एकल्याच्यो कुर्तींतल्यो केजी इत्यार्थ जाल्ल्या खातीर आनी 26 जाणांनी मागिल्ले सकडी उपकार मेळिल्ल्या पासत अर्गां दिल्यान. तशेंच ते सावां हे परी आसात. 7 जाणांक बरी सैरीक मेळोवंक तेगांक वायट सवयेतान सुटका मेळोवंक एकूणे 30 जाणांक भुरग्याचे देणे मेळोवंक 50 जाणांक बरें काम मेळोवंक एकल्याचें काम कायम जावंक 7 जाणांक बरी भलायकी मेळोवंक 11 जाणांची कॅन्सर पिडा गूण जावंक 14 जाणांक परिक्षेंत पास जावंक 15 जाणांक रीण फाटीं मेळोवंक दोगांक शेजारांतय बरो संबंद आसा जावंक 10 जाणांच्यो कुर्तींतल्यो केजी इत्यार्थ जावंक 16 जाणांक शिकोवंक बरी मोत मेळोवंक एकल्याच्यो चोरी जाल्ले वस्तू फाटीं मेळोवंक तेगांचे पयशांचे समस्ये परिहार जावंक 50 जाणांची पिडा शिडा गूण जावंक तेगांक नवें घर बांदूंक आदार मेळोवंक 5 जाणांचें आमाल पियेवणें सोडोवंक 20 जाणांचें बिझनेस बरें जावंक 14 जाणांचें घरांत समाधान मेळोवंक तेगां भुरग्यांक बरी बोध मेळोवंक 8 जाणांक बरो फुडार मेळोवंक 15 जाणांक घर जागो मेळोवंक 7 जाणांक अनवारांतलें राखोवंक 9 जाणांक परिक्षेंत वचले अंक मेळोवंक 4 जाणांचें प्रस्तुतपण बऱ्या रितीन जावंक तेगांनी चिंतलें काम बऱ्या रितीन जावंक 10 जाणांच्या घरांत समाधान येवंक 18 जाणांक विजा मेळोवंक तेगां 3 कुटुंबांनी समाधान येवंक तेगांचे दोळ्यांची दिश्ट फाटीं मेळोवंक एकल्याच्यो भायर पडल्यो वस्तू मेळोवंक 17 जाणांच्या घरांत आसचे रगडे तिरसूंक 6 जाणांक सांबाळांत बढती मेळोवंक 2 काजारी जोड्यां मदें समाधान येवंक 22 जाणांनी शिकले मतींत उरोवंक 4 जाणांच्यो घराच्यो जाग्याच्यो RTC मेळोवंक एकल्याचें ऑपरेशन आसतना पिडा गूण जावंक दोगांचें ऑपरेशन बऱ्या रितीन जावंक 14 जाणांक घर जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोवंक
एकल्याक काम करचे कडेन समाधान मेळोवंक 100 जाणांच्या घराचें काम बऱ्या रितीन पंथाक पावोवंक तेगांचें पैन बऱ्या रितीन जावंक 9 जाणांक रीण फारीक करूंक तांक मेळोवंक तेगांचो मेडिकल रिपोर्ट सारको येवंक दोगांक निदेचें देणें मेळोवंक 4 जाणांक प्रमोशन मेळोवंक दोगांनी सुडाळ उलोवंक फावो करूंक 4 जाणां भुरग्यांनी वडिलांक काल जावंक 100 जाणांचें काजार बऱ्या रितीन जावंक 4 जाणांची शिरांची पिडा गूण जावंक एकल्याक दुस्मानाचे हातांतलें राखूंक दोगांच्यो बावळ्याच्यो दुखी गूण जावंक तेगांचे ऑपरेशनाचे गाय गूण जावंक तेगांक कामाची भद्रती मेळोवंक 4 जाणांक फ्लॅट विकून वसोवंक एकल्याची आलसाय सुटोवंक 4 जाणांची पाटीची दूख गूण जावंक एकवणे 30 जाणांक परगांवांत काम मेळोवंक एकल्याक भाड्याचें घर मेळोवंक एकल्यान देव भिरांतेन वाडोवंक तेगांची आर्थीक स्थिती सुदरावंक दोगांक दिसपडटो ग्रास मेळोवंक दोगांचो ताप सुटोवंक 17 जाणांचें कोलेस्ट्रॉल उणें जावंक 16 जाणांची BP शुगर नॉर्मल जावंक एकल्याचें भिरांत पयस वसोवंक एकल्याक भाडें मेळोवंक दोगांक ग्रीन कार्ड मेळोवंक तेगांक लोन मेळोवंक एकल्याक मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल येवंक एकल्याक लायसन्स मेळोवंक तेगांक परगांवांत बसोवन शिकाप जोडोवंक 13 जाणांक बऱ्या कॉलेजींत सीट मेळोवंक एकल्याक ICUतान गूण जावन भायर येवंक एकल्याक जनवराची पिडा गूण जावंक तेगांची उगडासाची सकत सोडोवंक तेगांची इंटरव्यू बऱ्या रितीन जावंक 13 जाणांच्यो गांठीची दुखी गूण जावंक 9 जाणांची एलर्जी गूण जावंक 10 जाणांची क्रशी बऱ्या रितीन जावंक एकल्याक हॉस्पिटलांतल्यान भायर येवंक एकल्याचें फ्रॅक्चर जाल्ले गाय गूण जावंक एकल्याची एसिडिटी गूण जावंक तेगांक स्कॉलरशीप मेळोवंक एकल्याक कामाक मनशां मेळोवंक एकल्याचें हार्ट प्रॉब्लेम गूण जावंक 4 जाणांचें भायर पडोल्लें भांगार मेळोवंक तेगांचें डिप्रेशनांतल्यान भायर येवंक दोगांचो राग उणो जावंक तेगांच्या हाता पांयांक बोळ मेळोवंक एकल्याक बाकी आसुल्लो सांबाळ मेळोवंक 2 कुटुंबांत शेड कोंकली ताप हे सगळी गूण जावंक 5 जाणांच्यो किडनी समस्ये परिहार जावंक तेगांची मानसीक पिडा गूण जावंक तेगांचे डॉक्युमेंट्स मेळोवंक 5 जाणांच्यो दांताचे दूख गूण जावंक आनी 50 आनी 8 जाणांनी प्रत्येक तसावां बरोवन गेल्लीं आसात मोगाच्या न्हू ही सकट तसावां आनी आमची तसावां बरोवन गेली नातली तसावां सकडी आतां देवा बापाक सांता मारिपात भेटोवया आनी मागया वर्त्या सांत आंतोनी तुज्या मागण्या वरवीं मोर्न सूख आनवारां दमसार सोर तराची वशाची पिडा पयसरता म्हूण उगडास कर तुजे मारिपात पिडेस्तां भलायकी मेळटा उसांबळ दर्यो थंड जातात बंदिवानाच्यो सांखली तुटोवन पडटात तोंटे उठोवन चलतात कोरडे पळयतात केप्पे आयकतात मोने उलयतात भायर पडलेल्यो वस्तू मेळटात ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागिल्लें सर्व तांकां मेळटा तुजे वरवीं आपाय ग्राहचार नपय जातात आनी आमच्या सर गरजांक तूं पावताय सर पातयेणी तुजेर दवर तुजी कुमोक आमी मागता इतल्या व्हडा आशेन आमी मागता तें सर आमकां जोड दिवन तुजी पदवी संवसाराक दाखय आमेन सांत आंतोनीक तेरा नामान आनंद बरीत सांता आंतोनी मोरयेच्या संरक्षणा काल जल्मोन 5 वर्सां प्रायर्स तुजें आमकारपण तुवें तिका भेटयलें आनी तुज्या बोटान पत्रार कुरीस रंबोवंक दमसाराक तुवें धांवडयलोय जोड दी आमकां मोवाळ भक्तीपण आमच्या भाग्यवन मायेचें आनी गटाय बोळ आमच्या आत्म्याच्या दुस्मानाचेर जैत व्हरूंक नामान मोरये कृपेन बरुले सम तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉर जगुसीचे जेजू
आनंद बरीत सांता संवसाराच्यो ताळण्यो आनी पास सुकोवचे खातीर वडपण ग्रेस्तकाय दादोसकाय तिरस्कार कर सांता गुस्तिनीच्या वडदीन तूं रिगलोय सांता पदकाच्या वशाच्या संवसाराचो खरो कांटाळो आमकां जोड दी नामान मोरये कृपेन बरोले सम तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगुसीचे जेजू आनंद बरीत सांता जेजू क्रिस्ता खातीर जीव दिवच्या अत्रेगान सांप्रास्काच्या वडदीन तूं रिगलोय ये सांता प्राजिताचो आनी दंडोनेचो मोग आमकां जोड दी नामान मोरये कृपेन बरोले सम तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगुसीचे जेजू आनंद बरीत सांता तुजी जाणटीकाय आनी शांतीपण देवान परगटीसर व्हड नेणतुवायेन संवसारा मुखार लिपोवंक तूं पेसाडलोय नेणतुवायचो व्हड शेगूण आदारूंक आमकां कृपा जोड दी नामान मोरये कृपेन बरोले सम तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगुसीचे जेजू आनंद बरीत सांता आपलें उतर परगटच्या कामाक देवान तुका विंचून काड बासांचें देणें आनी आज्यापांची पदवी तुका दिली देवाचें उतर उर्बेन आयकोन तसो फळ काडूंक आमकां कृपा जोड दी नामान मोरये कृपेन बरोले सम तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगुसीचे जेजू आनंद बरीत सांता देवाचो वर्तो मोग केल्ले वरवीं जेजू बाळकाक तुज्या हातांत घेवन तूं फावो जालोय व्हडा मोगान आनी अत्रेगान कुमगारान ताका सेव आमकां कृपा जोड दी नामान मोरये कृपेन बरोले सम तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगुसीचे जेजू आनंद बरीत सांता पवित्र eucharistak एका मनजती करना नमस्कार करूंक लावन कुमगारान समी जेजू क्रिस्त नीज आसा म्हूण तुवें रुजू केलें जिव्या बाबार्थान पवित्र eucharisतांतल्या जेजूक नमस्कार करूंक आमकां कृपा जोड दी नामान मोरये कृपेन बरोले सम तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगुसीचे जेजू आनंद बरीत सांता मनशांनी देवाचें उतर आयकूंक इन्कार केल्ल्या वेळार दर्यांच्या मासल्यांक लागीं आपोवन तुवें सरमाम सांगलोय मानान आनी काळजान देवाच्या सतांक परिपूर्ण काळजांक आमकां कृपा जोड दी नामान मोरये कृपेन बरोले सम तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगुसीचे जेजू आनंद बरीत सांता निराप्रदीच्या आदारा थोड्या दिसांच्या एका बाळशाक उलोवंक लावन ताचे आवयचो मान तुवें राखलोय कश्टक मान सोंसणीकायेन सोसूंक आनी आत्म्याचें नितळपण कथावेन सांबाळूंक आमकां कृपा जोड दी नामान मोरये कृपेन बरोले सम तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगुसीचे जेजू आनंद बरीत सांता पदवा शहरान सरमान सांगून आसतानाच आज्यापानी लिस्बनान पावून तुज्या बापायचो जीव तुवें बचाव केलोय हकमान केल्ल्यांक भोगसूंक आनी दुस्मानां पासत मोग करूंक आमकां कृपा जोड दी नामान मोरये कृपेन बरोले सम तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगुसीचे जेजू आनंद बरीत सांता तुज्या मागण्या आनी सर्गा वयले जानवाये वरवीं सबार हेरेजांक आनी पातक्यांक बऱ्या वाटेक तुवें परतिलें सगळ्या काळजान देवा थंय परतून आमकां सगळेंच देवाक दिवंक आमकां कृपा जोड दी नामान मोरये कृपेन बरोले सम तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगुसीचे जेजू आनंद बरीत सांता तुज्या तारोका परी सगळी तुजी जिणी आत्मे बचाव करूंक तूं वावुरलोय
निमाण उस्वास सोडटाना तुवें पळयल्या बरीच आमी जेजूक पळोवंक आनी तुजे सुस्नाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. नमान मरिये कृपेन बरोदले सोम तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सुदैव फळ जे कुशीचें जेजू. आनंद बरीच सांता देवान तुका दिलां वर्तें देणें आसाऱ्यांचें आनी तुका उलो मारतेल्यांक तूं सदांच पावताय. इतल्या व्हडा अत्रेगान हांव मागतां तें म्हज्या आत्म्याक बरें जाल्यार जेजू कडचे मरये मारिपात म्हाका जोड दी. नमान मरये कृपेन बरोदले सोम तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सुदैव फळ जे कुशीचें जेजू. सगळ्या संवसारार स्थलांतर मायग्रंट्स समस्ये वाडोवन आसा म्हणून पापसाहेबान ह्या म्हयन्यांत तांचे पासत मागणी करूंक विचारना. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमी आमचे सुटलेल्या बक्षता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळमेळ पडूं दिवं नाका. नामान मरये कृपेन बरोदले सोम तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सुदैव फळ जे कुशीचें जेजू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक रेलिकेचो आशिर्वाद. सांत आंतोनिया मापासोत विनाती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी पौदमचे खातीर प्रार्थुया. सर पदवेदारा आनी सदांच जिवोवच्या देवा भाग्यवंत आंतोनीक तुवें तुज्या परजेक एक वर्तो प्रसंगदार आनी तिच्या गरजांनी बळवंत आदार जावं दिलोय. क्रिस्तांव जिणयेची वाट आमी समकाताना ताच्या आदारान सोर आनवारांतलें सुटाशें आनी सोर आमच्या परकवण्यांनी तुजी सासाय आमी भोगिशें आमकां फावो कर. क्रिस्तांच्या सुम्या मारिफा. Putra sobe
मिलार साहेबनी भगवंताचे कृपेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नवे